वालकेश्वर काशी मठाचे रिनोवेशन काम जाता आसा हाजे मस्त विषय तुमकां कळ का म्हळ्यार गतिराची हे व्हिडिओ करता अशें आणि हाजे एपिलाचे विशय पुरो आमी ताणें सांगता वालकेश्वर काशी मठ रिनोवेशन कमिटी म्हणून चेक केला तातूंत मेंबर जावनूय आसा तशेंच एक जबाबदार घेता रेस्पॉन्सिबिलिटी घेता अशें म्हणटा न्हय तशें जावन आमी ताणें आमकां एक्सप्लेन करून सांगता आतां वालकेश्वर काशी मठ एक हिस्टॉरीक मठ म्हणटा म्हळ्यार ते येतना एक वायब्स आसा आनी माधवेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेल्या एक पुण्यक्षेत्राक येवची म्हणका कशी रिनोवेशन काम जाता आमगेल जनान कशी तांतूं भाग घेविता ಸ್ವಲ್ಪ आमगेल्या ऑडियन्सा सांगता. नमस्कार. वालकेश्वर श्री काशी मठ हेजी स्थापन जावन एक उणावन एक 300 वर्सां वयर जाल्या. तशीच ही आतां 300 वर्सांतू 248 इयर्स जावन माधवेन सोमेल जिवंत समाधी असते. तशी वरदेन सोमेल आतां 108 वर्स जावचे जाल्या समाध ते वृंदावन जावन. तशी एक ऐतिहासिक भूमी ती आमगेल्या एंटायर GSB समाजा खातीर. ते दोन सोमेल समाधी आसून तशीच माधवेन सोमेल जिवंत समाधी आसून खंयचेय भारतांत खंयचेय कॉर्नरांत जो इवन विदेशा आशिल्लो लोक त्या समाधी नमगून येवन थंय कितलेकी लोक फोन करून कितलेकी लोक येवन शियाळे अभिषेकू पवमानू ह्या सकडी अर्पण साव बरयताची. तसल एक ऐतिहासिक क्षेत्राचे एक मठाक जीर्णोद्धार कोरता म्हणून सममीन सोमेल एक इच्छा आशिल्ली त्यांनी आमकां आदेश दिलेलो. त्या आदेशा प्रकार आमी एक टीमशी करून ताका कसं व्यवस्था कोरता त्या प्रकारे ताका प्लॅन आनी करून हांव ह्या सांगचे इच्छा पावता हे एक प्रोफेशनली बिल्ट प्रोजेक्ट म्हणून सांगता. ताका एक आर्किटेक्ट अपॉइंटेड आर्किटेक्ट आसा. तशीच ताका एक प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट कन्सल्टंट म्हणून एकलो आसा. तशी एक MEP कन्सल्टंट म्हणून आसा आनी तशी स्ट्रक्चरल कन्सल्टंट ह्या 4 विंगड कन्सल्टंट आसाची. आनी हे सकडी सोमेल आदेशा प्रकार इवन आमगे रेनोवेशन समिती असल्यार ते सोमेल आदेशा प्रकार सोम्यान सांगिल तशी तो मठ आमी जीर्णोद्धार करून एक बजेटा भितरी कशीची एक भव्य रूपात त्या कोरता म्हणून सोम्यान आमकां आदेश दिलेलो आसा. त्या प्रकारान आतां 5 मे 2023 सोम्यान थंय भूमिपूजन केलेला शिलान्यास केलेलो. त्या प्रकार तांची डेमोलिशन आनी जावन आतां एक आतां कन्स्ट्रक्शना काम सुरू करताचे आमी दिवाळी दिवसारी. तशीची त्या काम करून येवची वर्स भितरी सोम्यान थंय कॅम्प दिवन त्या एक 22,000 स्क्वेअर फीट त्याचे निर्माण जावन एक आज दुखून एक 50 वर्स मुखार आलोचन करून 50-100 वर्स मुखार आलोचन करून सोम्यान आमकां त्याचे सोमेलेचे तेजे इनपूट असून सोम्यान ताका कसं कोरता हे आमकां सांगिल्लें आसा. त्या प्रकारे आमी करता आसाच. सोमेल विजन वालकेश्वर मठा खातीर आनी मुखार 100 वर्स ताका वापस जीर्णोद्धार करची अगत्य पडचना तशी एक सोम्यान आमकां विजन दिलेलें आसा. त्या विजना प्रकार आमी करून एक सिंगल स्लॅब कॉलमलेस वाईड स्पॅन घेवन एक एंडार आपल्या आनी एक एंडार दिसची तशी तसं एक लॉंग स्पॅन तशीची वयरी एक टेरेसार आपल्यार एक सायडाक समुद्र आणि एक सायडाक ऐतिहासिक स्थळ बाणगंगा तशी दिसची तसं एक निर्माण जाता आसा. त्या प्रोजेक्ट एकदम क्रिटिकल कन्स्ट्रक्शन स्टेजार आसा आणि एक 6-8 महिने भितरी लागी माधवेन सोमेल आणि वरदेन सोमेल आशीर्वाद तशी सुखदीन सोमेल आशीर्वाद आणि सुदीन सोमेल आशीर्वाद असं म्हण लागता एक 8-9 महिने भितर जावका. तशीची ताका मस्त सकट आमगेल समाज बांधवान ताका योगदान तनु मन धन तशी योगदान कोरका. एक सानो कॉन्ट्रिब्युशन जाय सानो कॉन्ट्रिब्युशन इवन थंय येवन कार सेवा कोरका जाल्यार आमी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिताची. आमी येवची आनी नेक्स्ट 2 महिन्यांत सोमेल मुंबई शहरांत कॅम्प जाता विंगड कडेन 2-3 महिन्यांत. त्या टायमार आमी तेजें विश्लेशण करता कशें करचें म्हणून.
जाल्यार अख्खे GSB समाज ऑल ओव्हर द वर्ल्ड त्यांनी त्यांचं पार्टिसिपेट कोरता म्हणून आमी विनंती करची. आणि म्हाका कशें दिसता आमगेले सक्कड GSB समाजान तरी येद्रा येवन कसलेय ताका खंयच्याय कामा रुपारी जो दुडवा रुपारी उण जायना तशी देव पळोवन घेतलो, तशीच माधवेन स्वामाला आशीर्वाद आसत. आमकां एक विशेष कसो म्हणल्यार आमकां एक सगळ्यांक एक नमूना येईल असं ते माधवेन स्वामी आजिके आसाची वरदेन स्वामी आजिके ते प्रभाव आसचो. आणि आमी कितले विंगड विंगड नमुन्याचे एक्सपिरियन्सीस आसा लोकांक गेले. आमगेले इवन GSB सेवा मंडळ महागणपती करताना थंयची 2 नाल्ल दवरून न्हू तेच नाल्ल ते देवाल पडटा दवरून थंय दुखून मुर्ती लेपून हाडची. त्या माधवेन स्वामीन आणि वरदेन स्वामीन थंय बैसून आमगेले गणपती चला सुत म्हणून आमकां कशी आमगेल्या मना दुखून दिसता. तशी अनेक प्रकार उदाहरण आसाची. तशी सक्कड GSB समाजान एकठू जावन ह्या स्वाम्याल एक आदेश आशिल्ले इच्छा आशिल्ले ह्या प्रोग्रामान तूं पार्टिसिपेट करता म्हणून हांव विनंती करता. धन्यवाद अमित अण्णा, मस्त इन्फॉर्मेशन दिल्या खातीर. थँक्यू.